येवकार तुमकां हो एनकावंटर अनकट कार्यावळीन आनी अनकट वेन वी से अनकट आमी कांयच एडिट करपाची ना. दीस इज प्युअरली एक कार्यावळ जंय डायरेक्ट गेस्ट येतलो थंयच्यान शूट करतले आनी ताजे उपरांत सगळ्यो गजाली दाखयतले. दीस इज अनकट आनी आमी आतां मेळटले मनोज परब हांकां रेवल्युशनरी गोवनचे सुप्रिमो मनोज परब हांची मुलाखत घेतले. सद्या पावस पडटा आनी एका वटेन उजो एका वटेन पावस. ती बिल्डिंग व्हेरी पर्सनलायज मुलाखत जातून आमी तांकां वेगवेगळ्या फॅसेट्सा बद्दल विचारतले, जिवना बद्दल विचारतले, राजकारणा बद्दलूय विचारतले. तर तुमकां ही हार्ड कोर मुलाखत अशी दिसूना जाल्यार जाणा जावन घेया की ती मुद्दाम जावन तशी केल्ली आसा. वाट पळया मनोज परबांची. पावस आणि उजो शेवटेन हाडला. तूं सदां गाडी चलयता? चडसो पूण आयज वांगडा हाडला. आयज आनी परत काणकोण वचपाक जाय. ओके. स्टुडिओ आणि तुजो फेवरेट कलर सांग पयली. खंयचो चलता तें कांय ना. फेवरेट इज ब्लॅक ऑर व्हायट. आसा? ब्लॅक आसा. ओके ग्रेट. ब्लॅक कलर. सो कितें खास कारण आसा काळें बी जाय म्हणून? सगळे कलर आहा न्हू भितर. तुका हातार बसयता हांव. चलता हाताचेर. आतां बसपाचें न्हू, बसून उडोवपाचें. तू खंयची कोणाच्या मुठीन येना पण आमी तुका मुठीन बसयल्लो आसा पळय. कसो लावता वेगळें दिसता. बरें आहा पूण. ओके. टू स्टार्ट वीथ तुका खूब जाणांक आपल्या भाई म्हणपाक घेवपाक आवडटा, कोणाक तातो म्हणपाक घेवता, दादा म्हणपाक. तुका कितें म्हटल्यार आवडटा? मनोज. येस. कोणें ल्हान भुरग्यांक सुद्दां मनोज चलता. इन्सल्ट दिसना मनोज भाई? ना भाई म्हणपाक भाई हो टर्मूच डिग्रेड जाल्लो आसा एक्चुअली. कित्याक म्हणटात? एक पळय प्रत्येक पॉलिटिशनाक भुरगे भाई 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 करता आनी तेंच्यांनी तो टर्म इतलो डिग्रेड केला की म्हाकाच खंयच्या खंय दिसता जेन्ना कोण म्हाका भाई नाल सर म्हणटा तेन्ना. आनी तें नाका. म्हाका एक बॉन्डिंग जावपाक जाय लोकां वांगडा, आपलोसो दिसपाक जाय लोकांक. हांव अशें दिसपाक जायना की हांव कोण तरी सुपेरियर आसा, कोण तरी दुसऱ्या वर्ल्डांच्यान येयला तेंच्या वांगडा. तशें दिसपाक जायना. तेंचो फॅमिली मेंबर कसो दिसपाक जाय. इलेक्ट जावन आयलो तरी तशेंच आसपाक जाय. बाबा बी नाका? बाबा, तातो, भाई तशें कांय ना? ना. सर बी ना? नाकाच. ओके. हे सुरवात आमी पळयलें की मदीं तुकाराम परब म्हणून कोणें सुरू केलें. आमकां तें कांयच कळूना. आतां तें तुका टोमणो आशिल्लो काय तुजें पेट नेम आशिल्लें काय तुज्या आज्याचें नांव तुका दिल्लें आशिल्लें? एक्चुली म्हाजें डॉक्युमेंटाचेर नांव तुकाराम परब आसा. म्हटल्यार आमच्या आज्याचें नांव म्हाका दवरलेलें. ओके. सो डॉक्युमेंटेड तें आसा पूण पयलींच्यान म्हाका गांवांत सगळे कडेन मनोजूच म्हणून वळखता आनी दॅट इज माय म्हणजे चडशे जे म्हजें नांव घेता तें मनोज म्हणून. सो तेंच नांव हांवें फुडें कंटिन्यू जालें तें ऑटोमॅटीक आनी तें आतां सद्या कंटिन्यू जाला मनोज म्हणून. तें कंटिन्यू जालें. येस. पूण आतां फाल्यां तुका इलेक्शन लडटना तुकाराम परब म्हूण लडचें पडटलें. लोकांक कन्फ्युजन जावचें ना? ना जावचें ना. त्या म्हणसर आमची कॅम्पेन आसतली तेका लागून. ती आनी कॅम्पेन रन करची? सगळे इलेक्शन म्हणल्यार कॅम्पेनूच न्हू. नांवाची कॅम्पेन रन करची पडली अशी. मनोज इज इक्वल टू तुकाराम. येस. पण तुका राग आयलो तेन्ना ताणें म्हटलें? ना म्हाका राग कित्याक येतलो? आतां लोक पळय दीसभर कितें कितें म्हणत आसता. जर लोकांचो राग जर हांव घेवन बसलोलो जाल्यार हांव म्हाजें काम केन्नाच करपाक पावचो नासलो. सो कोण एप्रिशिएट करता, कोण क्रिटिसायज करता तो तेंचो व्यू पॉयंट. तेका हांव काय करूं शकना, हांव कंट्रोल करूं शकना. सो जें म्हाज्या कंट्रोलान आसा तें हांव करता. म्हाज्या कंट्रोलान आहा म्हाजें काम करपाचें, म्हाजें बेस्ट दिवपाचें. दॅट इज वॉट आय डू. बरी रेवल्युशनरी गोवन ही आतां सद्या संस्था जाल्या, अजून पॉलिटिकल पार्टी जावना. सगळे जाण म्हणटा जावची ना म्हणून. हय. जावची ना? जातली. 100% जातली. ते म्हणटा की सगळे रिजेक्ट केला तुमचें, भायर मारला. काय रिजेक्ट करूंक ना. फक्त तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन्स हाडलेले. ते ऑब्जेक्शन्स आमी रिप्लाय केले. मागीर आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान थोडे चेंजीस जाय आसले ते आमी केले, ते करून धाडला. जर रिजेक्ट करपाचें जाल्यार इतल्यान रिजेक्ट करून आमकां एक मेसेज येवपाची, एक लेटर येवपाची की यो फायल हेज बीन रिजेक्टेड म्हणून. तें कांय जावंक ना. अजून फायल 3 म्हयनेच उरले आतां सद्या. येस. 3 म्हयन्यान जातलें म्हणटा? जातलें. ह्या मंथ एंड म्हटल्यार जावपाक जाय. नाजाल्यार आमचो प्लॅन बी इज ऑल रेडी. वी आर ऑल सेट. प्लॅन बी कितें? कितें तरी एक प्लॅन आसा. बट वी आर रेडी टू फायट इलेक्शन
ऑन ऑल 40 सीट सिंगल सिंबल सिंगल पार्टी नेम. प्लॅन बी केलो जाल्यार मागीर तुका कबड आनी कोणा बावली आनी कोणा ना एरोप्लेन ना 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 प्लॅन बी हितून आमी सिंगल पार्टी नेम वी आर रेडी. मर्ज करता येते ना पळोवया मच अशें न्हू बट वी आर रेडी. आमची पॉलिटिकल पार्टी जातलीच पूण जायना जाल्यार आमचे 40 कॅन्डिडेट एका सिंबॉलाचेर कंटेस्ट करतले. खंयची पार्टी घेवची पडली विकती ते डिफरंट ऑप्शन्स आसा आमच्या कडेन. खंयची ना ते आतां तुका घेता? मागीर सांगता इंटरव्यू. पूण ह्या तर रेव्होल्युशनरी गोवन आयडिया आसा पळय न्ही खुबश्यो आयडिया आमी पळयले की गोंयकारां मदीं की कॉपार बसता तेन्ना जाता सोऱ्याचेर की कोरिया चल म्हणटा खुबशे जाण मागीर दुसरे दिसा विसरता कोरिया म्हणून 90% टायमाचेर 10% आयडिया मागीर त्यो कोरिया म्हणटा आनी दुसरे दिसा तूं काल म्हटलेलें याद ना चल आतां बस कोरिया म्हणून. ही तुका खंय आयली कॉपार आयली देवळान आयली खंय ग्रावंडार बसलेले कडेन आयली एक्झॅक्ट खंय आयली. ना एक्चुअली आमी अशेंच बसलेले विरेशागेर बसलेले म्हणजे गोंयांत नॉट कॉपाक नॉट कॉपाक कित्याक हांवूय ड्रिंक करिना विरेशूय ड्रिंक करिना विश्वेशूय ड्रिंक करिना. सो आमी बसलेले. सो तेन्ना ती आयडिया आमकां येयली की कितें तरी गोंयांक लागून करचें आनी एक ग्रूप फॉर्म करचो म्हणून. आनी ते करून मागीर करता करता मागीर ते स्लो वाडत गेलें. पूण अशें चिंतूंक नासलें की तें इतलें व्हडलें इतलें फास्ट जातलें म्हणून. वी नेवर इमॅजिन्ड ह्या लेवलाचेर. स्टार्टींग कितें चिंतलें तुमी की गाटयांक भायर धांवणेचें? ना स्टार्टींग तें चिंतूंक नासलें. स्टार्टींग आमी चिंतलें की आमच्या गोंयांक लागून गोंयकारांक पयलीं युनायट करपाचें. फर्स्ट तें घाटयांक भायर धांवडपाचो कॉन्सेप्ट आमचो केन्नाच ना आनी आजून मेरेन ना. आमी भायर धांवडपाक कोणाक भायर धांवडपाचे गजालीच करिना. आमी आमच्या गोंयकारांक युनायट करपाक सोदता गोंयकारांक एकठांय करपाक सोदता तेंचो रायट तांकां दिवपाक सोदता सो दॅट जे मायग्रंट इल्लिगल गोंयान करता इल्लिगली रावता ऑटोमॅटीक जे तेंचे इल्लिगल ऑपॉर्च्युनिटीज तांकां क्रिएट जाता वॅक्यूम जाता पळय तो वॅक्यूम फील जातलो आनी ऑटोमॅटीक ते गोंयान येवपाचे बंद जातले. सो इट्स अ प्रोसेस. अल्टरनेट कितें दिवपाचो अशें गोंयकारांक चड प्राधान्य. कितें तरी डिस्कशन जालें आसतलें जाका लागून जालें कित्याचेर जालें आसतलें कोणा तरी पयला आसतलो घाटी मेळ्ळो ताणें मारलो किंवा कोणा जॉब मेळूं ना घाटयाक गेलो. ना डिस्कशन म्हणजे पयलींच्यान म्हाका तें आसलें जेन्ना आमी आम आदमी पार्टीन काम करताले तेन्ना सुद्दां आमचें अशें आसलें की आमी मॅनिफेस्टोन घालपाक सांगलेलें तांकां की बाबा गोंयचें एक्झिस्टन्स गोंयची आयडेंटिटी हें तें सगळें घाला पूण तें तेंच्यांनी केन्नाच मानूंक ना. तेन्ना आमी जेन्ना ह्या पॉलिटिकल पार्टीन काम केलें तेन्ना आमकां कळ्ळें की दिल्लीच्यान कशें ओवर पावर करतात आमकां आनी गोंयकारांक कशें आमकां रूल करतात ते भायले पॉलिटिकल पार्टी. उड म्हटल्यार उड बस म्हटल्यार बस जें आमी करूंक ना. झगड्यो जाताल्यो आमच्यो. आमी एक कॉन्स्टिट्युएन्सी सानांद्रेन जेन्ना काम केलें तेन्ना मायग्रंट वॉलंटियर फ्री आउटस्टेशन वॉलंटियर फ्री कॉन्स्टिट्युएन्सी केल्ली म्हटल्यार फक्त गोंयकार काम करताले. सो तेन्नाच्यान आमचें हें चलतालें. सो तेन्ना आमचो पयले आमकां तो राग आसलो की हे भायल्यान येवन आमकां कित्याक शिकयता तुमी आमच्या वांगडा काम करप ना न्हू तुमी करपाक जाय वांगडा काम पॉलिटिकल पार्टीचेर ठरलेलें. आमी तें चिंतूंक ना. आमी चिंतलें की हेंकां जर पॉलिटिकल पार्टींक जर हालयतले हेंकां जर आमचें अस्तित्व जो मेरेन आमी क्रिएट करिना आमचें वजन क्रिएट करिना तो मेरेन गोंयकारांक कोणूच सिरियस घेवचो ना. बीट पॉलिटिकल सिस्टम तुजो कसलोय सिस्टम घे बीट कॉर्पोरेट सिस्टम खंयचोय सिस्टम तुका सिरियस घेवचो ना जो मेरेन तुजी युनिटी ना तुजी स्ट्रेंथ ना. सो इंडस्ट्रीन आमकां भुरग्यांक कामां मेळनासलीं तो विशय आसलो आमचो कित्याक आमी चडशे भुरगे यंग आसले आमच्या वांगडा. सो ते भुरगे बेकार आसले. सो तांकां जॉब कित्याक मेळना आमच्याच जमनीन आमकां कित्याक जॉब मेळना. सो आमी चिंतलें की जो मेरेन स्ट्रेंथ दाखयना जो मेरेन युनायट जायना तो मेरेन कितलोय बोवाळ मार इंडिविज्युअली कितले लोक झगडोन आपल्या गांवांक लागून गोंयांक लागून काबार जाले तेंच्यांनी सोडले वाजोवन कित्याक युनिटी जावंक नासली. पूण तीग जाण सांत आंद्रेच्या एका घरान बसता आनी डिसायड करता आनी तुमकां दिसलेले लोक येतले म्हणून फाल्यां सकाळीं आमी विसरतले इतले येतले म्हणून दिसोंक नासले इतले फास्ट येतले म्हणून. पूण एक टायम जातलो की इतले लोक येतले हें आमच्या तकलेन नासलें पूण इतले फास्ट जातले हें इमेजीन करूंक नासलें. इतले फास्ट जातले म्हणून ना. सद्या तूं गोंयचो पात्रांव चॅनल बी तुमचो. हय तुमी मिडियानूय घुसल्या. हय हांगा अशें जालां की तूं म्हणटा तूं रेव्होल्युशनरी गोवन काय गोंयचो पात्रांव काय मिडिया काय नॉन मिडिया हें पूण सारकें दिसता तुका खंयच्या मिडियान हें करप ना. पळय आतां आमचो जो GP न्यूज आसा पळय गोंयचो पात्रांव तो असो चॅनल ना की भितर फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्स भितर सीएमाची प्रेस कॉन्फरन्स दाखयता आमी फाल्यां दिगंबर कामतीची दाखयतले गोवा फॉरवर्डाची दाखयतले सगळ्यांचे सगळ्यांचे दाखयतले. आतां पळय आतां कोण प्रेस कॉन्फरन्स घेता आमकां खबर नासता तो कोणाचे अगेन्स्ट उलयता तो. सो इट्स अनकट लोकांचे कितें दाखोवपाक दितले ती दाखय. आमी फक्त तो प्लॅटफॉर्म इतल्याक तयार केला की आमची न्यूज थंय पावपाक जाय. गांवांत जे बारीक बारीक न्यूज आहा ते लोकांक म्हणजे
लोकांक आपली न्यूज आपूण त्या चॅनलाचेर लायव्ह करपाक लोकांक मेळपाक जाय, ही संद आमी लोकांक दिली, ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली भुरग्यांक. तुज्या गांवचो विशय तूं मांड, तुका रिपोर्टर कित्याक जाय तूं मांड, विशय तुका तूंय शीक, तूंय उलोवपाक ही. सो दॅट अशें जालां की आयज आर्जीन थोडे भुरगे काम केल्ले तांकां खंयच्या तरी मिडिया चॅनल हायर करता आनी आमकांय जाय भुरग्यांक हायर केल्ले, सो दॅट ती मिडिया चॅनल ऑटोमॅटीक तांकां गोंयचे भुरगे मेळटले, भुरगे ट्रेन आसतले, एक्सपिरियन्स आसतलो, फियर फॅक्टर तेंच्या भितर नासतलो आनी ऑटोमॅटीक आमची मिडियाकूय आमचे गोंयचे भुरगे सोर्स करपाक हेल्प जाता. सो फाल्यां समज कोणी बसून मनोज परबाक गाळी मारता, गाळी इन द सेन्स कितें कितें म्हणटा, जाल्यार गोंयचो पात्र हांव कवर करता, 100% दाखयतलो. आमकां फरक बीप बीप घालचो ना, बीप बीन कांय ना, कित्याक तेका मागीर कितें तेका जे मागीर कितें पडपाक जाय ते थंय कॉमेंटांनी पडटले. ते तुमचेच लोक आसता सकयल बसलेले, आमचे उजो 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 ते सपोर्टर्स ते आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा जे ऑटोमॅटीक ते फॉलो करता, ते कमेंट करता. आमी कोणाक पूण खंयचे मनीस दीस बरोसो कसो फेसबुकार आसूं शकता म्हाका कळना. केन्नाय समज घाली इंटरव्यू जाल्यार सकयल ते उजो 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 करीत आसता, काम धंदो ही कम्युनिटी इतले ह्यूज जाल्ली आसा पळय. आयज कोण कामार बसता तो आरजी आसा, कोण शेतान वयता तो आरजी आसा, कोण दुकानार बसला तो आरजी आसा, तो पायलट बसला तो आरजी आसा, तो रिक्षेन बसला तो आरजी आसा, प्रत्येक जाण घरान हाऊसवायफ बसल्या ती आरजी आसा, प्रत्येक जाण आरजी जाल्या. सो दॅट त्या टायमार आमचे आतां फॉलोवर्स आसा भितर 1.5 लाख 2 लाख आमचे फॉलो करता पळय, सो भितरले एटलिस्ट एट अ टायम 500,000 जाण तरी एक्टीव आसता, सो दे कमेंट. आमी फेसबुकार आसा मातशे टिप्स घेता तुजे कडल्यान इंटरव्यू जाल्यार की कशे लोक वाडप. एक पयलें आमी की आम आदमी पार्टीचो आशिल्लो तूं, आनी तुगेलो एक तो व्हिडिओ परत परत व्हायरल जाता टोपी घालून, आनी तुवें खंयच्या तरी इतल्या बऱ्या मराठी भाशेन उलयलो की इट बिकेम व्हायरल. तेन्नाचो मनोज परब सडनली उजो 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 कसो जालो? सडनली सांगना तो तेन्नाय हांव सेम आसलो. तेन्नाय पासून आम आदमी पार्टीचे जेन्ना हांव कॉर्डिनेटर आसलो तेन्ना कॉर्डिनेटर जेन्ना मिटिंग्स जाताले तेन्ना गोंयान गोंयकारांक हायर करा, गोंयकारांक भितर घ्या, गोंयकाराच्या भुरग्यांक आतां फॉर एग्जाम्पल टॅलिकॉलिंग चलतालें तेन्ना, आजुनूय टॅलिकॉलिंग तेंचे भायले लोक करता जे व्हिडिओ आवट जाले, कोण सोनिया म्हणून, कोण आनी कोण म्हणून. सो आमी तेन्ना सो सांगलेलें की गोंयच्या भुरग्यांक तुमी दिता जाल्यार तेंकां पेमेंट दिया, तेंकां कामाक लाया, तेंकां कॉल करून तुमी ते पुण्याच्या कंपनीक आनी खंयच्या कंपनीक दिवं नाका. सो तेन्ना पासून आमी झगडटा. आमी तांकां हेंय सांगलेलें की तेन्ना सुद्दां की तुमी आयज भायल्या लोकांक, भायल्या आउट स्टेशन व्हॉलंटियरांक हाडटा, तांकां फ्लॅट दिता, तांकां रेंट बायक दिता, रेंट कार दिता, तेंचेर तुमी इन्वेस्ट करता. गोंयच्या भुरग्यांचेर इन्वेस्ट करा. गोंयचे भुरगे 24 वरां काम करपाक रेडी आहा, तांकां एटलिस्ट पेट्रोल अलावन्स दियात, केन्ना ते ग्रावंडाचेर आख्खो दीस भोंवता तेंकां जेवण दिया, हें सुद्दां दिनासले ते. सो हें अशें ना की आतांच जाला म्हणून. गोंयकारा बद्दल मोग आनी गोंयकाराक गोंयां खातीर जो तळमळ आसली पळय त्या मोगाक लागूनच आमी आम आदमी पार्टीन गेल्ले की खंय ना खंय तरी केजरीवाल कितें सदांच उलयतालो की स्वराज डिसेंट्रलायज पावर करपाचें म्हणून. आमकां दिसलेलें की पावर ती दिल्ली नासतली, ती गोंयची पावर आम आदमी पार्टी, गोंयची पावर गोंयकारां कडेन आसतली म्हणून आमकां दिसलेलें. बट दॅट इज नॉट द फॅक्ट. कित्याक तेजे दोनूय बूक हांवें दोनूय वर्जनान वाचला, इंग्लिशूय वाचला स्वराज, हिंदीय वाचला. भितर जो तो आयज करता आनी तेन्ना जो करतालो पळय भितर हें कांयच ना, कनेक्शन कांयच ना, तो फक्त बुकाचेर आसा. सो तुजो गुरू अरविंद केजरीवाल न्ही? अरविंद केजरीवाल गुरू असो न्हू, पूण तेणे एक कॉन्फिडन्स दिलो आमकां की एक शिकयलें आमकां की एक पॉलिटिकल पार्टी एका चळवळींसून येवन दे कॅन फॉर्म अ गव्हर्मेंट, हो विश्वास आमकां दिलो. हेच कट जावन मीम जावपाक शकता. आमकां फरकूच पडना कितलोय मीम जालो म्हणून आमकां फरकूच पडना. तुका सांगता कितें, म्हाका फाल्यां क्रिटिसायज केलो, एप्रिशिएट केलो आरजीक म्हणून आमकां फरक पडना, कित्याक आमी आमचें काम जें करपाक जाय तें काम करता आनी सत्याच्या मार्गान करता. गुरू कोण तुजो? गुरू असो ना, हांव डिफरंट लोकां कडल्यान डिफरंट कितें शिकता, अशें एक सिंगल गुरू असो ना. बट वॉट आय बिलीव की जी एक युनिवर्सल पावर आसा त्या पावरी कडल्यान हांव भरपूर गजाली शिकता. नेचरा कडेन कनेक्ट जावपाचो, त्या पावरा कडेन कनेक्ट जावपाचो, केन्ना एनर्जी लो जाता, केन्ना एनर्जी वाडटा. सो ती एनर्जी आसा पळय ती म्हाका गायड करता. सो गुरू असो जो ना जो म्हाका फुडें व्हरतलो नाजाल्यार हें करतलो. हांव सिंगल एका खंयच्या व्यक्तीचेर, एक ह्युमन बींग तेचेर हांव म्हाजें डिपेंडन्सी हांवें दवरलेली ना. तूं आतां त्या टेबलार बसून लायव्ह करता, सकयल कोणा फोटो बिटो नासता? दोन आसता थंय. आमची सायबीण माय आसता, कोणें म्हाका गिफ्ट केल्ले ते दोनूय, आनी एक गणपतीचो हें आसता. तो जाल्लो देव सोडून आनी कोण गुरू सकयल? ना तांकां बाबा हांव सारको उलोवनी अशें बी म्हणून कांय ना? तशें कांय तांकां पांय पडून बी सुरू करता. पूण तुका कांय ना अशें एक लायन घेतली तुवें रेव्होल्युशनरी गोवन म्हणून, खंय वतली ती तुवें इमेजीन केल्या आनी पॉसिबल आसा म्हणून इमेजीन केल्या? हय, एवरीथींग इज पॉसिबल. कित्याक जेन्ना हांव सिंपल म्हणटा की जेन्ना ह्या जगान इंडियेन धर
आमच्या भारतान तेन्ना टॅलिस्कोप नासलो, कांयच नासलो. तेन्ना आमच्या जर जाणट्यांनी प्लॅनट कितले आसा, कशें रिवॉल्व जाता, कितें चलता, सिस्टम, सोलर सिस्टम कितें, हें जर ते वळखोवपाक शकले कांयच नासतना, तेंच्यांनी जर तें पॉसिबल केलें जाल्यार हें आमी करता तें कांय न्हू. दीस इज नथींग. हें आमच्या पॉसिबिलिटीचे म्हणजे एक 5 to 10%. पूण बेळगांव शिवाय भाजी जायना, बेळगांव शिवाय तुगेले बाकीच्यो गजाली जायना. आमकां डिपेंडन्सी जाल्ली आसा. तूं फाल्यां म्हणटा आपूण सीएम जातलो म्हणून. म्हणजे मार्चान जेन्ना सीएम जालो मनोज परब तेन्ना बेळगांवच्यान भाजी बी बंद. ना, बंद म्हटल्यार इट्स अ प्रोसेस. तो स्लो ती बंद म्हटल्यार कशें जातलें, लोक ऑटोमॅटीक हाडपाची बंद जातली. जेन्ना हांगा आमी आमची शेतां रोयतले, जेन्ना हांगा एक सिस्टम क्रिएट करतले, एक पॉलिसी क्रिएट करतले, मार्केट क्रिएट करतले, ब्रँड क्रिएट करतले, सप्लाय चेन क्रिएट करतले, तेन्ना ऑटोमॅटीक कितें जातलें, ती भायल्यान भाजी येवपाची. हें ना म्हणून भायल्यान येता. आनी कितें, आनी लोक करना म्हणून भायल्यान येता. ना, करना म्हणजे ताका रिजन आसा. कित्याक आयज लोकांक, आयज तूं गिरी हायवेत धर, ज्या हायवेक लागून इतले प्रोटेस्ट जाले, हें जालें. आयज तो हायवे बांदलो, दोनूय सायडीन शेतां फ्लड जाले. फुडें तूं हांगा कुट्टाळे वच, वेर्णाच्यान देंवलो की दोनूय सायडीन लोक जी शेतां रोयताले त्या शेतां पाड पडले. कित्याक तुजो उदक वचपाचें सिस्टम तेंच्यांनी बंद केलें. लोकांक त्रास आसा, लोकांक झगडटलो जाल्यार लोकां कडेन ताकद ना ती वचोन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान झगडटलो, कलेक्टरा कडेन झगडटलो, ती ताकद ना. सो जेन्ना लोकां वांगडा सिस्टम आसतलो, हो पॉलिटिकल सिस्टम आसतलो लोकां वांगडा, लोकांक घट धरून वांगडा धरून जेन्ना चलतलो पळय, तेन्ना ऑटोमॅटीक लोक हे करपाक लागतले. आनी मेन म्हटल्यार मार्केट दिवपाक जाय. लोकांक अशें आसपाक जायना शेतकऱ्याक की तूंच शेत रोय, तूंच वीक. तूं शेत रोय, विकपाचें टेन्शन आमी घेतलें, सरकार घेतलो. तूं खंयचो मॉडेल बी स्टडी केला? ना, आमचो मॉडेल स्टडी केला म्हटल्यार हांव तमिळनाडू ट्रेनिंगेक गेल्लो आसा, एग्रीकल्चर स्पेशली. कित्याक गोंय जर साल्वार करतले जाल्यार एग्रीकल्चर इज द ओन्ली मिडियम. कित्याक हांगा आमच्या जेन्ना हांव शेत रोयतलो, जेन्ना ते शेताचेर म्हाजी डिपेंडन्सी आसतली, तेन्ना ऑटोमॅटीक हांव तें शेत राखतलो. हांव तें शेत पाड जावपाक दिवचो ना, तें फील करपाक दिवचो ना, हिल कटींग करपाक दिवचो ना. कित्याक ते काजवांचे जे रान आसा ते पोटाचेर आसता, लायव्हलीहूड. मनोज परबाचो धंदो कितें? धंदो म्हटल्यार हांव टँक क्लिनींग करतालो. हांव पयलींच्यान जर सांगपाक गेलो जाल्यार भरपूर धंदे केला हांवें. म्हाजे वॉटर टँक क्लिनींग सर्वीस लेटस्ट जे आसले, मागीर तेच्या पयलीं वोडाफोन स्टोर घातलेलो, ओवरनायट एक्सप्रेसाची कुरियराची फ्रँचायजी आसली म्हाजी. मागीर हांवें मॅरेज ब्युरो पासून चलयला. डिफरंट हे केन्ना 2000 म्हाका दिसता 9 गजाली. भायलो व्हंकले अलाउड ना? ना, भायलो व्हंकले तेन्ना तशें कांय नासलें. पूण गोंयांतले गोंयानूच चलताले एक्चुअली. आनी तेन्ना ऑनलायन बीन कांय नासलें. 2008-9 गजाली जेन्ना पास आवट जाले. कितल्या जाणांची लग्न लग्नां जाली जाल्यार खबर ना, पूण लोक येवन फॉर्मां भरून तरी वयताले. तू चॅक करून लग्न. म्हाजो मेन हें आसलो की बिजनसूच करपाचो, धंदो करपाचो, म्हाका कामाक वचपाचें नासलें. जेन्ना हांव एमएससी आसलो लास्ट इयर, तेन्ना आमच्या हितून डॅम्पो कंपनीची हें जाल्ली, इंटरव्यू जाल्ली. पूण त्या इंटरव्यूक पासून हांव बसोंक नासलो, कित्याक म्हाका इंट्रस्ट नासलो जॉबान वचपाक. म्हाका इंट्रस्ट आसलो एक तर हांव ऑयल रिगार वयतलो, नाजाल्यार धंदो करतलो, दोनूच आसले. सो जेन्ना ऑयल रीग येवंक ना तेन्ना रिसेशन जालें, ऑयल रिगाची कंपनीज येवंक ना. सो हांव इंट्रस्टेड नासलो. पूण मागीर फायनान्शियल हेका लागून, कंडिशनाक लागून मायनींग जॉयन जालो. पूण मागीर तरी हांवें तें सोडून हांवें धंदो स्टार्ट केले. ते करतना मागीर भरपूर मेन कितें जाता पळय, हांगा भुरग्यांक हांगा मेंटरशीप मेळना, भुरग्यांक हँड होल्डिंग मेळना, कोण शिकोवपाक रेडी ना. आनी तेका लागून फेलियर खूब जाता. आनी अशें जाता की एक सर्टन टायम येता की फॅमिली तुजेर वाजेता, फॅमिली तुजेर होप सोडटा, नाका करूं नाका जॉब. म्हाका सुद्दां कितले जायले, बाबा पुरो हें करूं नाका, आतां जॉबाक वच. तें करून हांव परतो जॉबाक गेलो, परतो तें सोडलें. कित्याक आंगान तो किडो आसलो की धंदो करपाक जाय. पूण जेन्ना टँक क्लिनींग केलें तेन्ना प्रत्येक बिल्डिंगेन भोंवले आमी, हांव आनी म्हाजो फ्रेंड बिल्डिंगेन भोंवले. कोण आशिल्लो तुज्या बरोबर? म्हाज्या वांगडा एक तेजन म्हणून म्हाजो फ्रेंड आसलो म्हापसाचो, म्हाजो क्लासमेट. सो आमी प्रत्येक बिल्डिंगेन भोंवले, लोकांक एक्सप्लेन केलें, टॅप घेवन भोंवताले. वॉटर टँक क्लिनींग आमी सायंटिफीक वेन कशें करता, मेकनायज वेन कशें करता, तांकां पटयलें. कित्याक ते हातीन धुताले, तांकां खबर नासली ही सिस्टम आहा म्हणून. ती सिस्टम आमी गोंयान हाडली फर्स्ट. वॉटर टँक क्लिनींग इन द सायंटिफीक वे, हॉटेलांचे प्रोजेक्ट, सगळे फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री हांव करतालो. आनी म्हयन्यांक कांय न्हू म्हटल्यार 80-90 हजार, 1 लाख सुमार हांव. आतां कितें धंदो? आतां कितें जालां पळय, आतां हांवें जॉब सोडला, विरेशान जॉब सोडला, विश्वेशान जॉब सोडला. आतां जो आमचो इनकम चलता, आमकां फेसबुकाचेर आनी आमच्या युट्यूबाचेर कितें इनकम येता पळय, तेतून आमचे जे पर्सनल निड्स आसता ते आमी भागयता. पूण बाकी आमकां जो पेट्रोलाक कॉस्ट जाता आनी कित्याक कॉस्ट जाता, भोंवपाक कॉस्ट जाता पळय, तो कॉस्ट आमकां कोण ना कोण आमकां डोनेट करता. पूण आमचो जो पर्सनल कॉस्ट आसा तो आमकां तितून, कित्याक आमकां व्हडलो पर्सनल कॉस्ट कांय नासता. पर्सनल लायफ म्हणटा तें आमकां सद्या कोणाकूच ना. आमी 24 गोंयांक लागून, गोंयकारांक लागून रस्त्याचेर आसता एवरी डे. आमी फॅमिली, फाल्यां कोणाचें लग्न आसा, बारसो आसा, काजार आहा, व्हेरी रेर, व्हेरी रेर. आनी कोविडान तर तें नाय बीन. आतां पूण वचपाक थंय लग्न, बारशाक, काजराक सगळी कडेन वचपाक जाय. हय, हे हो ट्रेडिशन ब्रेक करपाक जाय.
आमदाराचें काम ना जाल्यार पॉलिटिशनाचें काम ना जाल्यार कॅन्डिडेटाचें काम लोकांच्या बारशाक मरणाक बर्थडेक नाल्यार इनॉग्रेशनाक आनी काजराक फेस्ताक वचपाचें न्हू. लोकांक बरें दिसता, लोकांक परब बरें आयलो, दिसता म्हणल्यार ते फोटो बरें काडलो. आमी करून घेतला. पूण जर हांव तुज्या कडेन येयलो, तुज्या गांवांत येयलो आनी तुजे प्रॉब्लम अंडरस्टँड केले आनी तुजे प्रॉब्लम जर सॉल्व केले लोकांक चड बरें दिसतलें. आमी आमची लायकी देंवयला. आमकां दिसता आमदार आमच्या दारार येयलो म्हटल्यार व्हडलो, आमदार आमच्या